शिवोले कार आणि स्कूटरीमध्ये भिरांकूळ अपघात झाला. कारीन मुखारल्यान येवपी स्कूटरीक नेटान धक्को दिलो. ह्या अपघातात 32 वर्साच्या संकेत दाबोळकराक जाग्यारूच मरण आयलें. ताच्या वांगडा स्कूटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या 12 वर्साच्या भुरग्याक गंभीर दुखापत जाल्या. कारीचो ड्रायव्हर खंय सोरो पिवन गाडी चलयतालो. अपघाताक कारणीभूत थारपी गाडी एका हॉटेलाच्या नांवार रजिस्टर आसा आनी त्या हॉटेलाचो शेफ ती गाडी चलयतालो म्हणून म्हायती मेळटा. हो इन्सिडेंट घडलो फेर्नांडीस वाड्यार आनी अशें कोण येयले की आमचोच गांवचो भुरगो संकेत दाबोलकर हो ऑन द स्पॉट आलो म्हणून. तरी आसतना कांय ट्युरिस्टांनी ताका घालून हेल्थान व्हेलो. हेल्थान कळ्ळें की तो म्हापसा हाजून कळ्ळें की तो डेथ जालो. आयज तेचो आवय बापायक कितें तरी जस्टीस जाणून आमी गांवचे सगळे भुरगे आयज पिया कडेन येयलेले डिमांड करूं की हो अशें जावचें न्हू ह्या फुडें. आनी अशें पिवन जर तांकां अशेंच बेल मेळटा जाल्यार नो यूज. अशें गोंयकारांक हें मारून वयतले आनी एका म्हयन्यान बेल मेळटली. ताका लागून आयज आमी जस्टीस मागून गेल्ले पी.आय. कडेन. ताणें आमकां फूल आश्वासन दिलां की आपूण आपली सायड कॉपरेट करतलो ज्या पब्लिका वांगडा. पूण आयज त्या आवय बापायक कितें घडटलें, कितें जातलें पळोवन तो भुरगो ना जाला ताका. तेंचे फॅमिलीन आनी एक भाव आहा तो अनएम्प्लॉयड आहा. पूण आयज आमी गोवोरमेंटा कडेन मागता तेंचे फॅमिलीक तरी कितें तरी जस्टीस दिवची. गोवोरमेंटान कितें तरी बरे भाशेन हें करून सोल्युशन काडून हें करचें. latest accident झाला. So my officer visited the place आणि त्यांनी पळयलें की इट वॉज एक्सिडेंट बिटवीन अ थार एंड अ डिओ स्कूटर. आणि भितून डिओ स्कूटराचो तो रायडर आहा तो ही हॅज एक्सपायर्ड एंड द पिलियन रायडर ताका इंजर्ड आहा. आणि तो थार ड्रायव्हर असलो. सो ताका वी आर डिटेन केलो आनी वी आर ब्रॉट हिम टू द पुलीस स्टेशन. वी हॅव सेंड हिम फॉर द मेडिकल्स आणि बॉडी इज ऑलरेडी सेंड फॉर पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन. आणि आफ्टर डिटेल्स हियर वॉट एव्हर इज द लिगल फॉर्मॅलिटीज वी विल टेक एक्शन एज पर लॉ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.